नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। जम्मू काश्मीराचेर मोदी सरकाराचो इतिहासीक सर्जिकल स्ट्रायक। धपके सरशी जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश। अनुच्छेद 370 रद्द। विरोधी राजकीय फुडारी नजर कैदेन। वादळी वाऱ्यासयत उटंगार चालूच। धरणा न्हंयो तुडुंब। वाळपय सोनाळ रस्तो उदका पोंदा। बांद फुटले। खाजनांनी बुट्टी। आता मेरेन 92 इंच सरासरी हुपली। आनीक 2 दीस असोच। टॅक्सीवाल्यांच्या संपाचो चौथो दीस। टॅक्सीवाले सरकार दोगूय पेटले तेमाक। आमदार मंत्र्याचो मुख्यमंत्र्याक तेको। सुदीन म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक माथ्यार बसयले पर्रीकारान। पंचायत वाठारांनी स्लॅबाच्या घरांक आता पडटलो मायज हाऊस टॅक्स। पंचायत विस्तारीत स्लॅबाच्या घराचो आकार पळोवन थारायतल्यो हाऊस टॅक्स। घरां मोडपाचे ना। आलवारा जमनीवाल्यांक सरकाराची 6 म्हयन्याची मुजतवाड। गोंयांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे स्थापणुकेक प्रमोद सावंत सरकारान उखल्ले पावल। मंत्रिमंडळ बसकेंत चर्चा। 8वी ते 10वी 11वी 12वी विद्यार्थी गळतीचेर हुस्को। 8वी आनी 10वीकय एप्टिट्यूड टेस्ट सक्ती करपाचो सरकाराचो विचार। शिक्षकांक करियर काउन्सिलिंग प्रशिक्षण। श्रावणातली पहिली परब नागपंचम जाली। कातप चिरप भाजप खणप ना। झाडांक दुखावप ना। सगळे कडेन नागाची पुजा। दूध लायांचो प्रसाद। श्रावणातली व्रतां उत्सव सुरू। गोंयकारांची नागपंचम। आणि संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान चोरयेक गेल्ल्या मालांतलो 90% माल रिकवर। 4 चोरांतलो लोकांनी बडयल्लो एकलो अजूनय हॉस्पिटलांत। जम्मू काश्मीराचेर मोदी सरकाराचो इतिहासीक स्ट्रायक। एका धपक्यात जम्मू काश्मीर आनी लडाख वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत गृहमंत्री अमित शहान राज्यसभेत काश्मीराविशीं अनुच्छेद 370 रद्द करपाचें विधेयक घालें आनी कायदो मंत्रालयान नव्या जम्मू काश्मीर लडाखाचो आदेश अधिसूचित केलो। जम्मू काश्मीर आता पुरायपणान भारत सरकाराच्या नियंत्रणात। थंयचे विरोधी राजकीय फुडारी नजर कैदेंत। Permit the Home Minister, please. महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय It will come to you. One after another, it will come to you, please. Come. महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, अधिनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। AIDMK, बसपा, BJD, आप, TDP, YSR काँग्रेसीचो मोदी सरकाराक तेखो।
काँग्रेस JDUचो विरोध, जम्मू काश्मीरातल्या ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती सारकेल्या विरोधी राजकीय फुडाऱ्यांक नजर कैदेत दवरल्यात. हो निर्णय जाहीर केलो आणि मोदी सरकारान आनीक मोठ्या प्रमाणात लष्करी फौज फाटो CRPF जम्मू काश्मीरात विमानांनी धाडूंक सुरवात केली. जम्मू काश्मीराक लागू आशिल्लो 370 अनुच्छेद रद्द केल्या उपरांत भारतीयांक फरक पडटलो तो असो. जम्मू काश्मीराक वेगळो बावटो आसचो ना. भारताच्या तिरंग्याचो अपमान केल्यार गुन्यांव. जम्मू काश्मीरात भारतीय जमीन घेवंक शकतले. जम्मू काश्मीरात दुहेरी नागरिकत्व आसचे ना. जम्मू काश्मीरातल्या दुवांकडेन लग्नाक मालमत्तेच्यो अटी ना. CAG म्हायती हक्क कायदे जम्मू काश्मीरात लागू. अल्पसंख्याकांक 16% आरक्षण लागू. जम्मू काश्मीरात पंचायतींक अधिकार मेळटले. संसदेक जम्मू काश्मीरा खातीर थेट कायदे करप शक्य. संविधानाचे 356 कलम जम्मू काश्मीरातूय लागू. या निर्णया उपरांत राष्ट्रप्रेमी नागरिक संघ आणि BJPन सेलिब्रेशन केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत वादळी वाऱ्यासयत उटंगार चालूच. 24 वरांत 5 इंच. धरणां तुडुंब. वाळपय सोनाळ रस्तो उदका पोंदा. दिवचल, साळ, सांखळे, वाळवंटी, म्हादय धोक्याचे पातळी म्हऱ्यान. 70 चडशे गांव अलर्टाचेर. रस्ते बुडले. राजधानी धरून शारांय बुडलीं. आनीक 2 दीस नुस्तेकारांक हवामान खात्याचो अलर्ट. आतां मेरेन 92 इंच पावस. सरासरी परस 11 इंच मायज. बार्देस, तिसवाडी, सांखळे वाठारांत देमायज पडला. फुडले 2 दीस हीच परिस्थिती. दिवचल चिमुलवाड्यार सुदेश शेटाचे घरार माड पडलो. 60,000चे लुकसाण जाले. जे सांकव आहा त्या सांकवाक बरोचसो गाळ अडकलेलो आनी त्यामुळे हो जल प्रवाह म्हणटा तो सगळो अर्देवाडा ह्या मुख्य रस्त्याचेर व्हांवतालो. मागीर हांवें स्वता डिसिजन घेवन आमचे JCB मशीन व्हरोन हो गाळ सगळो ह्या JCBच्या यंत्रान उसापलो आनी हो जलप्रवाह म्हणजे जी वाट जी आहा उदकाची ती मोकळी केली. कमीत ते 8 दीस जाले पाणी थंय फुगलेलें आसा. कोण हांगासर लक्ष घालिना न्हू. आनी तुमकां आतां हेवटेन आतां जर वाळपय वयपय जाल्यार आनी खंयचो रस्तो आसा? आनी खंय वाट ना. आतां आमचे सकाळच्यान सगळे लोक कामाच्या उरल्या, सगळे उरल्या. आनी म्हणजे आमकां तारी वयल्यान तो आमचो थंय कायरा म्हणटा पळय थंय पर्यंत आमकां रोडाक हायट जाय न्हू. नाल्यार पाणी वर्सां हें आसता. जाल्यार सपोर्टिंग वॉल तरी आसपाक जाय हांगासर. कित्याक उदक सगळें भितर येता रस्त्याचेर आनी चलपाक ना, गाडी व्हरपाक ना. लोक कशें वयतले आतां? म्हाका ना हय हे हांगा प्रॉब्लेम आहा हो सुटचो. आमकां रस्तो वयर काडून दिवचो म्हणून. वेळसा 70 रामा गांवकाराच्या कुळागरात कमरभर उदक. घरूय कुळागरात. येवपा वचपाक वाट ना. 50-60 वर्सां जाली आनी आतां ह्यो बनारो जालो 16 वर्सां सुमार जाली. ह्या बनाऱ्यान फूग मारून सगळें भाट आमचें लुकसाण जाता पळय. आनी हो इरिगेशनाक बी सांगले ते कांयच हें घेना दखल. आनी वयल्यान विचारता कितें तूं पयलीं बांदपाक कित्याक दिल्लो बनारो अशें म्हणटा आनी म्हाका डावनून घालता. रिटर्निंग वॉल बांदता म्हणून वयरसून पाणी येता आणि सकयल घरा सायडीक दाखोवपाक रिटर्निंग वॉल बांदता. त्याचो कांयच उपयोग ना. सायडीक बांदून वयर पाणी येता न्हू, वयर बांदूंक जाय आणि सांगता बांदता बांदता आमी ना हे ते. आमी जर बांदपाचें जाल्यार आमकां लेटर दिवपाचें म्युन्सिपाल्टीन. तुमचे तुम्ही बघा, तुमचे तुम्ही बांदून द्या.
सगळें पडलां. ताळगांव बारभाटान दीपक कांबळीच्या घराचेर झाड पडले. गोंयांत आतां मेरेन 92 इंच पावस पडला, जो सरासरी परस 11 इंच मायज आसा. 8 स्टेशन ने वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया, यानी कि रेनफॉल जो है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा. 5 स्टेशनों ने जो है हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया, जो कि 6 सेंटीमीटर से ऊपर का रेन होता है. हमारा जो फिशरमैन वार्निंग भी हमने इशू किया है, जिसमें ये कहते हैं कि ऑफ शोर में विंड स्पीड 45 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, इवन गेस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर होने के चांस हैं. इसके कारण फिशरमैन सी में 2 दिन के लिए मत जाए. अगले आने वाले 5 दिनों में फॉर अबाउट 2 डेज, यानी कि आज और कल भी इसी तरह का इंटेंसिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होने का चांस है. आफ्टर 48 आवर्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन देर आर चांसेस कि रेनफॉल का जो इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगा. मैक्सिमम रेनफॉल 2 स्टेशन में 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ. एक है एला ओल्ड गोवा स्टेशन, वहाँ पे 15 सेंटीमीटर हुआ, और दूसरा है सांकली, वहाँ पे भी हमें 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ. आज तक इस सीज़न में अराउंड 92 इंचेस ऑफ रेनफॉल पूरे गोवा में स्टेट एवरेज मिला है, जो कि अराउंड 11% नॉर्मल से ज़्यादा है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्टाची कळसा भांडुरा प्रकल्पाचेर स्थगिती आसतना आनी म्हादय लवादाचो स्पश्ट आदेश आसतनाय कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपाची किजेलां चालूच दवरल्यांत म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टांत घाल्ली याचिका दाखल जाल्या. सोमारा गोंय सरकाराचो अर्ज सुप्रीम कोर्टा मुखार आयलो. कर्नाटकाक असलीं कर्म करपा पासून आडावचें म्हूण गोंयची सुप्रीम कोर्टा मुखार परत याचना. कर्नाटक मात कशेंच आटापना. Our petition specially remitted in the court under the legal guidance of senior advocate Arvind Datta. We are happy that we have presented our case and they have accepted in all seriousness. That is our stand. टॅक्सीवाल्यांच्या संपाचो चौथो दीस. टॅक्सीवाल्यांनी सरकार दोगूय तेमाक पेटल्यात. टॅक्सीवाल्यांक गोवा मायल्स नाका. सरकार गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाक कसोच तयार ना. मुख्यमंत्री धरून आमदार मंत्र्याचो गोवा मायल्स एपाक तेको. सुदीन तर टॅक्सीवाल्यांक माथ्यार बसयले म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक दोशी थारावन मेकळो. तांकां परमिटा परत करा म्हणून कोणीच सांगूंक ना. तांकां सांगलां आमी तुमी कॉपरेट गव्हर्मेंटाक करचें. ओके, हें ऑलरेडी सांगलां. 3 म्हयने ट्रायल करा मरे. तांकां दिसता फेलियर जाता. हांव म्हणटा फेलियर जाता 3 म्हयने ट्रायल करपाक कितें हरकत आसा. जर फेलियर जालें जाल्यार आमी ते सांगता त्या पद्दतीन परत टॅक्सी ऑपरेट करता मरे. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक वेटीज धरचें. सो फर्स्ट म्हणटा ते स्क्रॅप कर, मागीर पळोवया. पयलीं तेंच्यांनी उलोवपाक सुरू करचें. म्हाजें म्हणटा आमी स्क्रॅप कित्याक कर म्हाका सांग. बरी सर्विसीस केल्लेली आसा ती स्क्रॅप करून आमकां टुरिजम परत त्रास करपाचो ना. I am totally pro getting Goa Miles fully on board. I have no sympathy with the Taxi Owners Association in Goa at all. These are hooligans. The way that they are abusing the Honorable Chief Minister and talking in a meeting, I have no sympathy, and I only hope and pray that Dr. Pramod Sawant remains firm. I am not for these associations. I care a damn for these guys. आमगे सावथाचे टॅक्सीवाले सगळे आयकताले चडचे. आता तो कितें आझाद मिक्स आहाय ते मिक्स आहाय. कोण तेंगे हाडले आमकां कोण. टॅक्सीवाल्यांनी आतां भारती घेवन एक तर तांचो ॲप तांणी चालू करपाक जाय आनी काम चालू करपाक जाय. स्पीड गव्हर्नर आनी GPS आनी हे नंबर प्लेट, सेक्युरिटी नंबर प्लेट हे सगळें करपाक जाय. सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आशिल्लें तें. हें करना जाल्यार ताका कोण हात पाडटा. आतां दिसता ती चूक जाली अशी मनोहर पर्रीकाराची. हांवें एक्सटेंशन दिवं नाशिल्लें. हांव इन्सिस्ट करतालो तांकां. आमकां हांगा पावपी तेच माणूस तांचो शेअर आसता भितर. तांचो आमकां पयलीं विचार करचो पडटा आनी तांचो सगळ्यात
बऱ्यापैकी सगळे विचार करून निर्णय घेतलेला. नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बॅक ऑन गोवा माइल्स, कम वॉट मे. आयतारा करमळे बसकेत टॅक्सीवाल्यांनी परमिटां सामुहीक सरेंडर करपाची भाशा केली. एअरपोर्टावेल्या येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक तेको. मिटिंगेचेर आमी रेजोल्युशन घेतलें की आमी आमचे निर्णयाचेर ठाम आसतले आनी आमी ऑफ रोड कंटिन्यू करता म्हणून अशें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी सरकारान हेजेर बेगिनाच्या बेगीन डिसिजन दिवचें. आनी जे सरकारान आमकां सांगलेलें की आमी तर ऑफ रोड आसतले जावं आमचें कितें एक्शन घेतलें, आमचें कितें परमीट कॅन्सलेशन करतले अशें म्हणून कितें आमकां पळोवन येयल्लें. सो तांकां तें करपाची गरज ना, कित्याक आमी डिसिजन घेतलेलें की आमी तुमकां स्वता हाडून आमच्यो गाडयो सगळे हाडून तुमकां दिता म्हणून, आनी तुमी आमची वेवस्था करा म्हणून. एक तर सरकारी नोकरी दिया, नाजाल्यार कितें तरी बिझनस दिया, जाल्यार तुमी आमचे ते इश्यू जाय ते सुटावे करा म्हणून आमी तांकां कळयल्लें आसा. आमची बायलां सुद्दां ह्या वेवसायान आसा, तेचे घोव एक्सपायर्ड जाले, ती बाबी आपली रोजी रोटी तेचेर करतात. आतां जर तर सरकार आतां एक बेज आतां टॅक्सी हाडूंक सोदता, ती बायलां कशी म्हणून हें करतली आनी आपल्या भुरग्यांक कशी पोसतली. गोवा मायल्साच्या गाडयांचेर हल्ले चालूच म्हूण कांय सोशल मिडियाचेर रिपोर्ट येतात. सरकाराक टॅक्सीवाल्यांचो बुधवार मेरेन प्राज. संपाचे फुडले कितें ते त्या उपरांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंचायत वाठारांनी स्लॅबाच्या घरांक आतां मायज हाऊस टॅक्स. पंचायती स्लॅबाच्या घरांचो आकार पळोवन टॅक्स लायतल्यो म्हूण पंचायत मंत्री उलयला. गांवांनी लोक घराक स्लॅब घालूंक म्हूण 500 रुपये दिवन एनओसी घेतात. बांदतात मोठी मोठी घरां. पंचायतीक येणावळ येवंक जाय म्हूण सुदिनान मुद्दो काडिल्लो. माविन म्हणटा सरकारान मदींच हाऊस टॅक्स बंद केल्लो, ताका लागून लोकांक टॅक्स चुकोवपाची खंय संवय लागली. घरां मात मोडपाचें ना. टू जनरेट द रेव्हेन्यू, वॉट एक्शन यू वॉन्ट टू टेक. जे रिपेअर ऑफ हाऊस म्हणून आसता पळय, नाव रिपेअर ऑफ हाऊस, थंय स्लॅब घालता. रिपेअर लायसन्स घेवन लोक घरां बांदता. दीस इज अ कॉमन प्रॅक्टीस एक्च्युअली हॅपनिंग, आनी आमी सगळे जाण जाणा. हांव हावजा कडेन इचारता, मान्य सुदीन धावलीकारा इचारता, तुका ती डेमॉलिश केल्ली जाय, एक्शन इनिशिएट केल्ले जाय, वा खंयचे मेंबरां इचारता, सगळे ना म्हणटले. हेच सभागृहान डिसिजन घेयल्लें, नो हाऊस टॅक्स, आनी रेव्हेन्यू सारको ड्रॉप जावन पंचायत अक्षरशः सफर जाले. आज परिस्थिती अशें जाला, तांकां एक संवय कशी पडली, आमी फारीक करपाचें ना म्हणून. लोक इतले पयशे मोडटा बाकीचे कामां, पूण एक सादो हाऊस टॅक्स फारीक करना. इनफॅक्ट हांवें ऑलरेडी म्हाज्या ऑफिसरांक कामां लायिल्ले आसा. हाऊस टॅक्स आमी रिकवरी जी ड्यू आसा पंचायती, ती रिकवरी जावपा जाय, नंबर 1. नंबर 2, रेट्स इन्क्रीज जावपा जाय. नंबर 3, मान्य आमचे बाब सुदीन दवलीकर सांगता तशें, अकॉर्डिंग टू द एरिया वॉट दे हॅव बिल्ड न्यू, अकॉर्डिंग टू द सायज ऑफ द हाऊस, एक सादे घर नोड्यांचे आसले ते तरी बंगलो जाला, डेफिनेटली ही हॅज टू पे मोर टॅक्स. हांव एक कित्याक उलयतां, कारण रिपेअर ऑफ हाऊस एक तर 500 रुपये घेवन दिता आनी ते घालता स्लॅब. प्रश्न तो ना, घालपाचो प्रश्न ना, कारण घालचोच सगळ्यांनी मानचें. पूण त्याच बरोबर पंचायती कितें तरी रेव्हेन्यू मेळपाक जाय. सो तुमी जो पर स्क्वेअर मिटर स्लॅब बी अशें कोण घालता, ताजेर कितें करतले काय कितें, मोडपाचो प्रश्न ना हांगा. तुमचें सजेशन बरें आसा, हांव ती सूचना ती तुवें फाल्यां डिमांडार उलयल्या जाताली, पूण हांव तरी आसतना सांगपाक सोदतां, जे स्लॅबाची घरां आहात इन विलेज पंचायत एरिया, आमी तांकां जास्त टॅक्स लायतले, हें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. आलवारा जमनीवाल्यांक सरकारान आनीक 6 म्हयने मुजत वाडोवन दिल्या. सोमारा मंत्रिमंडळाचे बसकेंत निर्णय जालो. बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. तशें मिड डे मिला विशीं शिक्षण विधेयक दुरुस्ती, LDC सारख्या कनिश्ट पोस्टां खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विधेयक आनी क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायद्यांत कांय दुरुस्त्यांचेरय बसकेंत चर्चा जाल्या. 2-3 बिलांक अमेंडमेंट आशिल्ले जे आमकां इंट्रोड्यूस करपाक जाय आशिल्ले. एड्युकेशनाचे एक आशिल्ले, मागीर हेजो आशिल्लो क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट ते एक जाला, GBISM एंड एच एक्ट तिसरें, चवथें देर इज एन एड्युकेशनाचे ताका पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल दिवपाक जाय आशिल्लो रिगार्डींग दॅट सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे तांकां मिड डे मिलच्या संदर्भांतलो. देर इज एन वन मोर हे जो आशिल्लो पळय न्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बिला हे जे आसा पळय न्ही ते बिल ऑलरेडी तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट एस्टाब्लीश करता. हय, पण तें जावंक नाशिल्लें, ताका आमी ऑलरेडी कॅबिनेट एप्रुवल दिलें. एज्युकेशनाचो मिड डे मिलाच्या संदर्भांतलो विशय. ओके. आनी आलवारा लँड ज्यो आसा पळय न्हू ताका एक्सटेंशन जें आहा पळय फर्दर 6 months वी हॅव गिवन द एक्सटेंशन.
जालें मरे. संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान चोरयेक गेल्ले 4.5 लाख रुपयांच्या मालांतलो 90% माल पुलिसांनी जप्त केलो. 3 फावटी चोरी पसल्या उपरांत चौथे फावट चोरी करूंक गेल्ल्या चौगांक संजीवनीच्या कामगारांनी धरून बरीच मारबडय करून पुलिसेचे स्वाधीन केल्ले. तांची आनीक चौकशी चल्ल्या. एकलो चोर अजून हॉस्पिटलांत. 8वी ते 10वी आनी 11वी 12वी विद्यार्थ्यांची गळटी मोठ्या प्रमाणात. ती उणे जातली जाल्यार 8वी आनी 10वेकय एप्टिट्यूड टेस्ट सक्तीन लागू करपाचो सरकाराचो विचार. ते शिवाय भुरग्यांक करियर आनी फुडले शिक्षणाची दिशा मेळची म्हूण शिक्षकांकय करियर कावन्सिलिंग प्रशिक्षण दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची जाप. रोहनान विद्यार्थ्याच्या गळटीचो प्रस्न काडिल्लो. सुभाषान करियर गायडन्स टीचर नेमपाचो विशय काडलो. 8वी ती 10वी ड्रॉप आउट, 10वी ती 12वी ड्रॉप आउट वो लास्ट टाइम आमी सांगिल्लो आनी तेन्ना सरकारान म्हणिल्लें की वी वील पुट अ मेकॅनिझम टू ट्रेस दीस ड्रॉप आउट्स कित्याक दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एज ग्रुप which can deviate when we say that India is the youngest nation and we have a future of young people. Then what is the initiative your government is planning to do? की बाबा करियर एड्युकेशन, आमी करियर एड्युकेशन जर विचार करता आसत, आमी करियर मार्गदर्शन करता, आमचे एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सगळें करता, हें सगळें बरोबर आसा. तरी सुद्दां ताज्या फुडें वचून हांव म्हणटलो की एप्टिट्यूड टेस्ट घेवप हें अत्यंत गरजेचें आसा, वीच इज नॉट एट प्रेझेंट इज अ मॅन्डेटरी किंवा कंपल्सरी. अजून पर्यंत आमचें डिपार्टमेंट घेयनासलें. पण हांवें ऑलरेडी म्हटलां की जर आमी एप्टिट्यूड टेस्ट घेतली आसत जाल्यार ताच्या तकलेंत कितें आसा, ताका शिकपाची कितें इच्छा आसा पळय न्ही, ही ऑटोमॅटिकली कळटली. इंग्लीश मॅथ्स आनी सायन्स एस रिपोर्टान सब्जेक्ट्स आयडेंटिफाय जाता. इंग्लीश मॅथ्स आनी मेकॅनिझम घालचे पडटले फॉर ड्रॉप आउट्स. हय, इंग्लीश मॅथ्स आनी सायन्स. म्हाका दिसता आमी 10th आसतना जर एप्टिट्यूड टेस्ट केली न्ही, हय 10th आसतना जर एप्टिट्यूड टेस्ट केली जाल्यार फुडलो जो ड्रॉप आउट रेट आसा 11वी ते 12वी हाज्या मदीं कमी जातलो. आनी 8th आसतना जर एप्टिट्यूड टेस्ट केली जाल्यार 8th to 10th हाज्याय मदलो जो आसा पळय न्ही हो ड्रॉप आउट रेट नक्की कमी जातलो. हांव त्या रिपोर्टांतल्यान वता. इम्पॉर्टंट आसा कावन्सिलिंग 8वी आनी 11वीक. तें तुमी घालचें पडटलें की कावन्सिलर्स आर लेस. ताजे खातीर दे आर नॉट एबल टू रीच टू द एक कावन्सिलर 3-3, 4-4 स्कुलां पडटा, कॉलेजी पडटा. सो यू आर नॉट एबल टू रीच. ताज्या खातीर तुका टू गेट दीज ड्रॉप आउट रेट्स बिकॉज सर एटलिस्ट म्हजी तरी मागणी आसा की कावन्सिलर वाडयात, नाल्यार त्या स्कुलांक टायम दियात वे अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड. स्कूल्स ऑल्सो नीड टू प्रोड्यूस द रिझन फॉर द लेस नंबर्स गोईंग ऑन द नेक्स्ट स्टँडर्ड. त्या बरोबर स्पीकर सर हांव एक मुद्दामूच सांगतलो, म्हणजे आमी कावन्सिलर अपॉयंट केला. हांवें पयलीं म्हाज्या एड्युकेशनच्या डिमांडान सांगलें गोंय हें एकमेव राज्य जे कावन्सिलर अपॉयंट केल्या. पण ताच्याच बरोबर आमी नाव टिचरांक कावन्सिलिंग ट्रेनिंग दिवपाक सुरू केला. खरें म्हणजे टीचर सुद्दां हो कावन्सिलर आसचो. सो ते भाशेन म्हजी सुचोवणी आसा की प्रत्येक स्कुलाक कॅरियर गायडन्स, जांचे कडेन बाब दिगंबर कामतीन जें म्हटलां पळय न्ही की इंडस्ट्रीक वेकन्सीज खंय आसात, खंयचे कोर्साक गेले जर जायत जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक प्रॉस्पेक्ट्स आसात, ह्या संबंधी जे इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय तें दिवपा संबंधी हर एक स्कुलांतल्यान तुमी ट्रायल बेसीस करपाक जाता. 200 स्कुलां आयडेंटिफाय करात आनी त्या 200 स्कुलांत 200 कॅरियर गायडन्स टीचर जे आसात पळय न्ही will be equipped with all this information. बाणावलेच्या सेंट सेबस्त्यांव युनियनान दवरिल्ल्या 7वे आंतरग्राम फुटबॉल सर्तींत रायच्या आर्लेम यूथ असोसिएशन वस्ताद थारले. फायनलींत तांणी स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लेचेर 2 गोलांनी जैत जोडलें. GFAचो अध्यक्ष बाणावलेचो आमदार चर्चिल इनामां भेटोवंक मुखेल सोयरो म्हूण आशिल्लो. सेव्ह टायगरा प्रमाण जिवाण्याकय वाचोवंक मोहीम सुरू करपाची गरज सर्पमित्र अमृत सिंहान उक्तायल्या. शेतांत कॅमिकल वापरिल्ल्यान तेलयो, खापर खवळे सारकेल्या शेतकारांक आदार जावपी जिवाण्याच्यो जाती काबार जावंक लागल्यात.
शेतकारांनी रसायन सोडून ऑर्गॅनिक शेती सुरू करूंक जाय. तरणाट्याची जागृती करून खुबशीं जनावरां पक्ष्याच्यो प्रजाती सांबाळूंक जाय म्हणून नागपंचमीक सर्पमित्राचो उलो. सुळो किंवा कोंकणीन आमी तेलयो सारके सुरोवप हे प्रजाती जे आहा हळूहळू नश्ट जावपाक लागलेली आहा. कारण म्हणजे आमी आयज जे वापरता ते फर्टिलायझर जे कॅमिकल बेज आसा आनी ताका लागून हे कॅमिकल जेन्ना जमनीन वयता तेन्ना तेच्या पोटान येले काय ते हे जातीचे साप जे आहा ते मेले वयता. अशे खुबशे जातीचे साप भितून आहा जशे खापळ खवळे म्हणून आसा जांकां शिलटेल म्हणटा. हे सुद्दां साप हळूहळू ज्या जाग्यार थोड्या जाग्यार मेळटाले जे आमच्या एरियेन मेळटाले ते सुद्दां आयज कमी कमी दिसपाक लागले. कितलेशेच प्रजाती जे आसा जी आमी स्प्रे करता आनी तितून मारता आनी ताका लागून शेतकाऱ्यांचे सुद्दां लॉस जाता. एके वटेन शेताक किडी लागूंक जायना म्हणून जे कितें फर्टिलायझर मारता तितून ते जे जातीचे साप जे आसा त्या भितून रावता. अशें महाराष्ट्रान सुद्दां अशे खुबशे गोश्टी घडलेले आसा जितूंतल्यान बोध घेवन तेंच्यांनी परत ते संवर्धन करून ते कॅमिकल जे बेज आहा ते कमी करून जे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर यूज करून ते परत पासून ते शेती हे केलेली आसा. पूण त्या खातीर खूब वर्सां गेली तांकां परत ते रिहेबिलिट जावपाक. जशें सेव टायगर म्हणटा पळय प्रत्येक आतां सोरपांक सुद्दां आमकां ते सेव करपाची गरज आसा. सगळ्यां कडेन हे आतांचें जे जनरेशन आहा भुरगीं आसा आयज तांकां लेसनूय आहा पुस्तकान. सो तांकां हो मॅसेज जर पावलो जाल्यार आयज भुरगे तयार जाले. प्रत्येक जर गांवांत जर हे भुरगे तयार जाले सोरोपूच न्हू की बाकीचे सुद्दां वायल्ड एनिमल्स आसूं बर्ड आसूं हेंचे जे कितें शिकार जावप किंवा कितें तरी अनर्थ अनैतीक गोश्टी जावप हेचेर खंय तरी कंट्रोल जातलो. नागपंचम जाली. श्रावणांतली पयली परब. कातप चिरप भाजप जमीन खणप ना झाडांक दुखावप ना फण्ण मारपय ना. हे पंचमीक नागाची पुजा जाता. कांय लोक रोहिणीची पुजा करतात. कांय फामिलींनी घरांत रांगोळी काडून नागाची प्रतिमा वा मुर्ती पुजपाची परंपरा आसा. नागाक दूध लायांचो प्रसाद. नागपंचमी बरोबर श्रावणांतली व्रतां उत्सव सुरू. गोंयकारांची नागपंचम. आयज नागपंचम आणि श्रावणाचो पयलो सोमवार हे म्हादेव शेतकर नागदेव कुर्ती हे प्राचीन काला पासून हांगा स्थायीक आसा. आनी अशें स्थापन केल्लें ना तेन्ना हांगा पयले श्रावणान जशी अभिषेक करपाक गर्दी आसता तशी आयज नागपंचम आसल्या कारणान लोक मोठ्या संख्येन हांगा सकाळ फुडें पाविल्ले आसात. आनी तेजी कशी काही नदी आसा ती नदी पावस पडलो की उपट्ट भरता आनी म्हादेवाचें देवूळ ते बुडटा. तरी आसतना हे म्हादेवा देवळान कितले लोक अभिषेक करपाक येतात तुम्ही पळयात. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.